अक्षय पत्रा ही एजन्सी खंयच्यान तरी तुमचे कडेन येयल्या आनी ह्या लोकांक तुमी भायर काडूंक सोदतात. जायते ह्या लोकांनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडळ, पेरंट टिचर्स एसोसिएशन हेणी इन्वेस्टमेंट केलेलो आसा. तांकां तुमी दुखोय नाका. आनीक डिमांड आनी रिक्वेस्ट करता जो पळय ते प्रायमरी रेट पळय आसा 6.11 आनी अपर प्रायमरी 7.26 हो मातसो रेट वाडोवचो. पयलीं म्हणजे अक्षयपात्र इज नॉट एन एजन्सी. इट इज अ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय कृष्णा कॉन्शियन्स हांच्यांनी आनी तो जवळ जवळ 10-11 स्टेटींनी चलता. आनी तांची क्वॉलिटी ऑफ फूड इज हायजिनिकली प्रिपेर्ड अँड कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. तांकां तरेतरेचे दे आर ISO 9002. म्हाका दिसता जाणें पळयला तो ती क्वॉलिटी तांच्या जेवणाची क्वॉलिटी ताका खबर आसतली. पण अजून ताजेर कांय डिसिजन आमी करूं ना. उरता प्रश्न 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. म्हजें एकूच म्हणणें आहा, जेवण जें खावपाक मेळटा पळय ताजी क्वॉलिटी सारकी आसूंक जाय आनी हायजीन बरें आसूंक जाय. दीस इज द ओन्ली टू रिक्वायरमेंट. त्यामुळे तूं चिंता करूं नाका. आमी वी आर ऑल्सो ट्रायींग टू इंट्रोड्यूस सरप्रायज चॅक्स वेर दे कूक. कारण जेन्ना पळय भुरग्यांनी खाल्यान ताका ओकारी आयली की ना तुमी तांकां बोवाळ घालता आनी बरोबर आसा. आय वील ऑल्सो नॉट एप्रिशिएट ऑर एक्सेप्ट दीस. कारण आमकां असो रिपोर्ट आहा की अर्बन एरियान बरीचशीं भुरगीं ते खायना दिल्ले. सो वी आर ट्रायींग टू फायंड आवट वॉट इज हॅपनिंग. एक गोश्ट हांव सांगता, अक्षय पात्राचें नांव घेतकूच क्वॉलिटीन इम्प्रुवमेंट भरपूर आयलें. नांवूच घेतकूच नाही हांव बिकॉज एवरी वन वॉज वरीड. Though we have not taken any decision, we want to ensure that their food quality improves. आता कोण कितें खाता, खंयची भुरग्यांक आवडटा काय ना, हे सगळ्यो गोश्टी आमी आतां चॅक करतले आनी मागीरूच निर्णय घेतले. आनी 105 जाणांचो सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो इंट्रस्ट तकलेन धरून घेतलो. ते म्हजे मनीस तुजे मनीस न्हय, सगळे गोंयकार आमचे मनीस. तुमी सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक जाय. आमी पेरंट टिचर एसोसिएशनाक ही जी बिलां आसा पळय ती कावंटर सायन कर म्हणल्या. कित्याक म्हणल्या, जर क्वॉलिटी सारकी येना जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. भुरगे कोणाचे खाता, त्या पेरंटाचे भुरगे खाता न्हय. त्यामुळे पेरंट टिचर एसोसिएशन शूड नॉट सायन द बील इफ द क्वॉलिटी इज नॉट गूड. पण दुर्दैवान हांगा कशें जालां, कोणाक वायटपण नाका. त्यामुळे कोण काय बरयना आनी मागीर कितें तरी प्रॉब्लेम येता. ते प्रॉब्लेम आयले की पेपरांच्यान किंवा खंयच्यान तरी बोवाळ. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज हाजो प्रायमरी टार्गेट कितें. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नॉट द प्रायमरी टार्गेट ऑफ दी स्कीम. ह्या स्किमीचो प्रायमरी टार्गेट भुरगो आसा. मेनी ऑफ दीज हेल्प ग्रुप्स हॅव सब कॉन्ट्रॅक्टेड इट. तुका खबर आहा, हांव करूं इन्क्वायरी सगळी. हांव पयशाच्या किमतीच्या संदर्भान डेफिनेटली पळयता कितें आहा तें. पण त्याच बरोबर दीस इज अ इश्यू ऑफ गेटींग गूड फूड टू द चिल्ड्रन. ते पयलें ताजें प्रिंसिपल. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक परवडना जाल्यार हांव डेफिनेटली अभ्यास करता म्हणलें न्हय. अभ्यास करता. अभ्यास केल्या शिवाय हांव आश्वासन दिवचो ना. पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे काही सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हें सब कॉन्ट्रॅक्टींग दिल्ल्या. हे स्कुलांनी जे मिड डे मिलाचे दिता, जे स्कुलांक दिता, म्हाका दिसता 70% भुरगीं ती खायना. सो इट इज ऑफ नो यूज. कित्याक आमी करपाक जाय, पब्लिकाचो पयसो तो. सो इफ वी शूड ट्राय दीस मेथड. ओनली माय क्वेश्चन इज वेदर this year no, next year हे करतले, because it has given the desired result in the other schools. Just because 105 self help group आसा ते आसतले 1,500. आमचे भुरगे आसा, हजारांनी भुरगीं आसा. सगळ्यांक मिड डे मील स्कुलान जाय. म्हजे जशें हांवें सांगलें, म्हज्या मतदारसंघानूच 5 स्कुलाचे म्हाका दिसता 6-7 हजार भुरगीं आसतलीं. आनी अशें मतदारसंघान सगळें कितें आसा. इट इज नॉट सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें आसा, गव्हर्मेंटान खूब स्किमी केल्ल्यो आसा, तांकां ते करूं. पूण हें भुरग्यांक बरें जेवण मेळपाक जाय, बरे गोश्टी घेवपाक जाय. आतां जर कन्सिडर करना जाल्यार फुडें कन्सिडर करतले वा ना इतलेंच विचारता स्पीकर. हांवें कन्सिडर करिना म्हणून सांगून ना, सद्या प्लान ना म्हणला.